मोगाळ भुरग्यानो प्रणाम तुमकां. ह्या नव्या वर्सा पयले फावटी तुमकां मेळटा आसतना तुमकां सर्वांक बरें नवें वर्स मागता. आज आमी 10वो पाठ भांगाराचें वासरूं म्हणलो पाठ आमी शिकता. देखून ही क्लास आरंभ करच्या पयलें तुमचो बायबल, नोटबूक, टेक्स्ट बूक तुमच्या बगलेक दवरा. आतां आमी आमच्या क्लासीचेर देवाचो आदार मागया. देखून एक घडी मावून रावया. आमचे मुखार आसचें जेजूचें हें पिंतूर आमी पळोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सोम्या जेजू, तूं भोव बरो. तुका भुरगीं म्हणल्यार चड मोगाचीं. हो थोडो वेळ आमी पवित्र पुस्तक अध्ययन करता आसतना आमकां तुजी जाणवाय दी. ह्या क्लासीन शिकचो भावार्थाचो विशय आमच्या मतीक समजाचें कर आनी आमचो भावार्थ सडय. क्लास आयोजीत केल्ल्या सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोगाळ भुरग्यानो, तुमी सांत आगोस्तिनाच्या जिणेची काणी आयकल्या. सांत आगोस्तीन पवित्र सभेचो महान सांत, तरी ताची जिणी पयलें तितली बरी नासली. ताणें सांगच्या बरी तो पातकाच्या कोंडांत आसलो. पूण आपल्या 30 आनी 3 वर्सां प्रायर तो बदलता. एक बरो क्रिस्तांव जाता, एक याजक जाता आनी बिस्प जाता आनी सांतीपणाची जिणी जियेता. आनी आमी जाणाव सांत आगोस्तिनाच्या जिणेच्या परिवर्तनाक ताच्या आवय सांत मोनिकाचें मागणें एक कारण. सांत आगोस्तिनान म्हणलें एक वाक्य तुमच्या पाठपुस्तकान दिलां. तें वाक्य अशें आसा: हे देवा, कितलो वेळ करून हांवें तुजो मोग केलो. हे देवा, कितलो आदीं आसुल्लोय तूं, तितलोच आतांय आसाय. म्हजे भितर तूं आसुल्लोय पूण हांव भायर आसुल्लो आनी थंय तुवें रचिल्ल्या वस्तू मदें हांवें तुका सोदलो. म्हज्या खुशालाये खातीर संवसारी संगतींचो गुलाम हांव जालो. तूं म्हजे भितर आसुल्लोय पूण हांव तुजे संगी नातुल्लो. सांत आगोस्तीन देवातावन पयस गेल्ले बरी. इस्रायल परजाई देवातावन पयस गेल्ली. ह्या विशीं आमी देवाचें उतर आयकून जाणा जावया. पवित्र पुस्तक उक्तो करा. तांतलो दुसरो पुस्तक निर्गमन काडा. थंयसर अध्याय 30:2 चॅप्टर 32 उक्तो करा. आमी पयलें वाक्य 1 म्हणसर वाचया. उपरांत 9-14 म्हणसर आमी वाचया. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 32 वर्सेस 1-6 and 9-14. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन पर्वता वयलो सकला देवोंक गळाय केली. तें पळोवन लोक आरोना भोंवतणी जमो जालो आनी तांणी ताका म्हळें, उठ, आमचे फुडल्यान वचोंक आमकां एक देव करून दी. आमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या त्या मोइजेक कितें जालें म्हूण आमी नेणाव. आरोनान तांकां जाप दिली, तुमच्या बायलांच्या आनी तुमच्या धुवांच्या कानांच्यो भांगाराच्यो मुदयो हाडून म्हाका दिया. देखून तांणी सगळ्यांनी आपल्या कानांच्यो भांगाराच्यो मुदयो काडल्यो आनी त्यो आरोनाक हाडून दिल्यो. ताणें त्यो तांच्या हातांतल्यो घेतल्यो. त्यो कडवून एका सांच्यांत ओतल्यो आनी एका वासराचें रुपणें केलें. तेन्ना तांणी म्हळें, आबळे तुजो देव हे इस्रायला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. हें पळोवन आरोनान पाडक्या मुखार एक वेदी बांदली आनी म्हळें, फाल्यां सर्वेस्पराच्या मानाक एक उत्सव आसतलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें लोक उठलो आनी तांणी होम बलयो आनी शांती बलयो भेटयल्यो.
लोक खावंक आनी पियोंक बसलो आनी माजा मारूंक लागलो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, ही पर्जा कितल्या दारूण काळजाची म्हूण हांवें पळयला. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्राशितलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलों. मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते पर्जेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय? दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयलीं काडून तांचें निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडलीं अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकांचो अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो उडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सापूत घेवन तांकां बसयलें. आकाशाच्या नखेत्रां परी हांव तुमची संतत वाडयतलों आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमचे संततेक हांव दितलों आनी सदांकाल तो तांचें दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मोन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त धाडली ना. मोइजे आपल्या हातांनी सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो घेवन दोंगरा वयलो सकला देवलो. फळयांच्या दोनूय कुशींनी मुखल्यान आनी फाटल्यान बरोवन घाल्लें. ह्यो फळयो जावन आशिल्ल्यो देवाचेंच काम आनी तें बरोवप जावन आशिल्लें देवाचेंच बरोवप. फळयांचेर खांतयिल्लें तें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भुरग्यांनो, आदल्या 9 पाठांनी आमी जाणा जाल्ल्यां कशें देवान इस्रायल पर्जे थंय विचित्र कर्ण दाखयल्लें. देवान हे पर्जे कडेन सल्लो कर्ण तिका आपली जावन घेतली आनी सल्ल्याच्या उडासाक 10 उपादेश दिल्ले. हे उपादेश घेवन फाटीं येवंक मोइजेन गळाय केल्ल्यान इस्रायल लोक भियेलो. मोइजे विणें तांकां देवाची वळख नातली. आपणा लागीं सल्लो केल्ल्या देवाक तीं विसरालीं. इजिप्तांतल्या तशेंच आपल्या भोंवतीच्या लोकांक साबार देवांक पुजा करचे बरी आपणाकी आनी एक देव तांणी विसारलो. तांचे लागीं आशिल्ल्या भांगाराचें तांणी एक वासरूं केलें आनी ताका तांणी देव म्हूण आराधन केलें. हें देखिल्ल्या मोइजेन रागान उपादेशांच्यो फळयो धर्नीक मारून पिटो केल्यो. हो गुर्तू त्या लोकांन देवाचो सल्लो मोडलो म्हणून. उपरांत ताणें भांगाराचें वासरूं उज्यांत घालून उलपयलें. एका निजा देवाक मान दी म्हणल्या उपादेशा बराबर खंयचेय रुपणें वा मुर्ती कर्ण ताका देव म्हूण आराधन करूंक हाडून व्हरलें. हें आमी निर्गमन पुस्तकांत वाचता. लोकान केल्ल्या पातका खातीर मोइजेन सर्वेस्परा लागीं बोगसणें मागलें. देवान आपल्या रागान आपल्या लोकांक लावंक येवजिल्ली शिक्षा फाटीं काडूंक मोइजेन विनंती केली. सर्वेस्परा देवान आपलें मोन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजल्ली ती ख्यास्त फाटीं काडली. उपरांत मोइजे देवा लागीं परत उपादेश घेवंक आनी लोकांच्या पातका खातीर बोगसणें मागोवंक गेल्ल्या वेळार सर्वेस्पर म्हणालो, सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरिल्लो. हें देवान पयले फावटी बोगसूंचें न्हय. सुरवेर तावनूच देवान इस्रायल लोकांक काकुळट दाखयल्या. आरण्यांत तांणी देवा विरोध उलयतना आनी मोइजेक विरोध वेतना देवान तांकां दया दाखयली, तांकां बोगशिलें आनी तांची जतन केली. आतां आपलो सल्लो मोडतना सयत देवाक राग आयलो, पूण तांचेर ताणें परत दया दाखयली. तांची पातकां बोगसून काकुळट केली. आपल्या लोकांचे गुन्यांव ताणें बोगशिले, तांकां दिल्ली बासवणी तांणी पाळली. देवाक आमी काकुळटीचो दर्यो म्हणटा. तो पातक्यांनी आपलें पातक रडून जिणी बदलतना दया दाखयता आनी तांकां बोगसणें दिता. धाकल्याक सांत पावल ताणें आरंभाक क्रिस्तांवांक दग दिलें, पूण जेजून ताकाच आपणाचो परगटणार जावन विंचून काडलें. देवाची काकुळट ही. आनी पातक्यांतय तो कितलो दयाळ म्हणून आमी वेंचीक पुताच्या ओपारेंत आमी वाचून जाणाव. सांत पावल तिमोथीक बरोवन म्हणटा, पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवूच.
ताचे बरें आमी हर एकल्यानी उतरां म्हणूंक जाय. पवित्र स्नानांत आमकां कुरपेसो जीव लाभला. साबार पोटी आमच्या अस्कतकायेक लागून आमी फातकां धरतां. सासणाच्या जिणयेक फावो तसली जिणी आमी आदारिना. देवान आमचे संगी केल्लो तो सल्लो आमी मोडटा. पूण देव दयाळ आनी काकुळटीदार. तो आमचे गुन्यांव बक्षिता आनी आमकां नवी जिणी जियोवंक आमकां प्रेरण दिता. प्रत्येक जावन प्राचिताच्या संस्काराद्वारी कुरपेच्या जिवितांत तो आमकां भरता आनी हेर संस्काराचे झरीन आनी बऱ्या करण्यांनी तो आमच्या नव्या जिविताचे वाटेन तो आमकां चलयता. तर भुरग्यांनो, आयचो पाठ संपलो. ह्या हप्त्याक तुमकां एक होमवर्क आसा. टेक्स्ट बुकांत आसलो तो 10वो पाठ बऱ्यान वाचा आनी तांतल्या सवालांक तुमी जापी बरया. उपरांत एक चटवाटिका तुमकां ह्या हप्त्याक. कुमसाराच्या सक्रामेंता विशीं 10 वाक्यां बरय. आमकां हर एकल्याक कुमसाराचो सक्रामेंत कितें म्हणून आमी जाणाव. ताचे विशयांत एक 10 वाक्यां तुमी तुमच्या एक्टिविटी बुकांत बरया. आयची क्लास आखेर करतना आमी देवाक अर्घां दिवया. एक घडी मावून आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुका जावं अर्घां. आयचो एक बरो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या कोरोनाच्या निर्बंदा वरवीं आमकां मिसांत भाग घेवंक फावो जावंक ना. देखून आमी बेजाराय पावता. तरी आयच्या दिसा थोडो वेळ तुजे विशीं शिक्षांत करसूंक तुवें आमकां फावो केलाय. त्या खातीर तुका जावं अर्घां. आमकां तुज्या मोगाळ भुरग्यांक आमच्या शिकपांत तूं आदार दी. बऱ्या भलायकेन आमकां भर. कोरोना पिडेतावन आमकां रक्षण दी. हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशी आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देव बरें करूं. मुखल्या क्लासींत परत मेळया.